ना मेन म्हणजे कितें की महात्मा गांधीचे जे कितें प्रिंसिपल्स आशिल्ले वॅल्यू आशिल्ल्यो ते घेवन आमचे जे प्रधानमंत्रीन जे पयली फावट इतले इंटेन्सीव अशें कॅम्पेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. कारण इतलेंच की तेंचे जे कार्य आशिल्ले तेंचे जे कार्य आशिल्ले तेंचे जे ह्या देशाक कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्ले आनी आयज 150 वर्सांचे कंप्लीट जाता ते एक म्हाका दिसता ते आमचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान स्वच्छ भारताचो जो कॅम्पेन चालू केल्लो आनी आयज ह्या दिसा तो कॅम्पेन आनी महात्मा गांधीचे 150 वर्सां जे आमी साजरो करता म्हाका दिसता हेजे पेक्षा आनी एक बेटर अशें कॉन्ट्रिब्युशनूच जावं शकना. आनी पयले अशे देशान प्रधानमंत्री ह्या तरेचे कार्यक्रम आमच्या पक्षान आयज आयोजीत केल्ले आसात. आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित शाहजी ह्या तरेचो प्रोग्राम आनी हो देशभर प्रत्येक खेडेगांवांत प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमदार प्रत्येक खासदार सरपंच पंच आयज सहभागी जाता. एकदम व्हडली गोष्ट आनी स्वच्छ भारताचो जो मॅसेज आहा ते बी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय आनी तेंचे नेतृत्व सकयल ह्याच तरेचे कार्य करून आमकां लोकांक योग्य तरेचें मार्गदर्शन दिवपाचो आमचो प्रयत्न ह्या कॅम्पेनच्या माध्यमांतल्यान ह्या यात्राच्या माध्यमांतल्यान केलो वयता. तर हाच्यान प्लॅस्टीक बंद म्हणून जे एक हे केला प्लास्टीक बंद म्हाका दिसता हेची गरज आशिल्ली आनी म्हाका तरी दिसता की हेजेंतल्यान एक ऑपॉर्च्युनिटी बी तयार जाता. आयज आमचे जायते मतदारसंघात महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा आनी आमचे सरकार जे आहा जे आमचे मुख्यमंत्री आहा हेंच्या माध्यमांतल्यान ही चर्चा सुरवात जाल्ली आसा जे खंय आमचे महिला मंडळाक जागृत करपाक ही प्लास्टीक रिप्लेसमेंट जे करूंक जाय. म्हाका दिसता वेगळे तरेचे बॅग्स आनी इतर काही गोश्ट आमी एक वेगळे तरेची इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू करूं शकता आमच्या महिलां खातीर. आनी आयज महिला आनी बाल कल्याण खात्याचे मंत्री असल्या कारणान म्हाका दिसता की महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिला मंडळाक एक वेगळे तरेची ऑपॉर्च्युनिटी आयल्या आनी ताका आमी तेंको दिवपाची गरज आसा.